गांवचे ग्रामस्थ, the residents of Brito-Vado, Salis, Silva and people of Parra, Sarpanch, Chandanand, Deputy Sarpanch, ward members, ex-ward members, आमचो एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर वाज, जेई आमचो शिरोडकर, प्रोफेसर प्रदीप, प्रोफेसर पालयेकर आमचो पालकर आणि प्रेस आणि इलेक्ट्रॉनिक मिडिया. आयज बाब सुभाष शिरोडकर आमच्या वांगडा ना. तेणे सांगलेले म्हाका आपूण मुद्दम करून आपूण येतलो, कित्याक आम्ही जेन्ना डिसिजन घेतले पार्राची सगळी पॉन्ड्स जी आहा ती आम्ही ब्युटिफाय करतले. थिंगासोर जे उदक खूप वर्सां जाली तशीच साठोवन उरता, तेका एक फिल्टरूय घालतले, म्हणजे फाउंटन कहे, एका अजून फाउंटन उरला घालपाचे. वी वील पुट दॅट. आणि त्याचे भायर सराउंडिंग एरियान लोकांक येवन बसपाक बेंचीस घालप. जेन्ना गणेशाचो उत्सव, गणेश चतुर्थी आनीक एक वीक फुडें आहा, तो गणेश हिंगासर पावपा खातीर तेजे पयले येवन जे हिंगासर गणेश दवरपाचो वेवस्था हिंगा बरी केल्ली आहा. इतली वर्सां वेवस्था नासली, लोक सकला दवरताले. आयज तेका ग्रेनायटाचे बरे व्हडले प्लॅटफॉर्म केला. सगळे गांवचे वाड्या वयले गणेश हिंगा येवन प्लॅटफॉर्माचेर आसतले वयर, आणि मागीर तेंचे पुजा हो कितें जावन तेंचे कितें भजन आहा, पुजा आहा, कितें आहा ते कंप्लीट जावन तेजे उपरांत जे गणेश आहा ते पावयतले. म्हाका दिसता गोंयभर अशी कितकेच स्वतेचेर कामां सुरवात आहा, पूण क्वॉलिटी काम करपा खातीर आमचो इंजिनियर शिरोडकर आसूं, वाज आसूं, तेंची आमकां सदांच पाठिंबो आहा. आणि आमचो कॉन्ट्रॅक्टर बाबाजान, तेणे म्हाका दिसता आयज काम WRD कॅन डू टू द लेवल ऑफ JSIDC अशें काम हिंगासर दाखयल्लें आहा. कोणें येवन पळोवपाक जाता. ग्रेनायटाचें फिनिशिंग, पेवर्साचें फिनिशिंग, प्लास्टरिंगाचें फिनिशिंग, आणि जे लायट्स क्वॉलिटी घातल्या तेजे फिनिशिंग, वेदर इट इज गेट, एवरीथिंग इज बींग डन टू द क्वॉलिटी. आणि अशें काम आमच्या पोर्रान, whether they are roads, whether they are footpaths, whether there is a beautification work जे चालू हा. मनोहर पर्रीकर जंक्शन जे आम्ही डिसाइड केल्ले विलेजेस ऑफ पार्रा आणि आमची विलेज पंचायत पार्रा, हेचे काम सुरवात आसा थिंगा. म्हाका दिसता आनीक 2 म्हयन्यांनी ते काम सोंपतले. ते भरपूर व्हडले काम आहा. हे मॅक्सिमम काम आम्ही 80% विलेजर्स आणि पैसे काढलेले आहा. CSR एक्टिव्हिटीन पैसे काढलेले आहा. पंचायत मेंबरांनी आपले कॉन्ट्रिब्युशन आपली सॅलरीनसून दिल्ले आहा. म्हाका दिसता अशे खूप कमी जाग्याचेर असले डेव्हलपमेंट पळोवंक मेळटले जे आपूण स्वता लोक फुडें सरतानी म्हणटा वी आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द डेव्हलपमेंट. हिंगासर असे कितकेशेच लोक आहा तेंच्यांनी आपले कंपाऊंड वॉल्स सॅक्रिफायस केल्ले आहा रोड रुंदीकरण करपाक. बरी फुटपाथ जावची, लोक आपल्या घराकडसून टिंटो पासून जो टिंटो असता, जो मार्केट असता, थिंगासर चलोन फुटपाथी वयरसून वचपाक तेंच्यांनी आपली कंपाऊंडां सॅक्रिफायस केल्ली आहा. बाब एडी हिंगा आहा, एडी मातसो दुखी आहा आणि खोशी आहा. काम बरें जालां पूण जागो तेजो गेल्लो आहा, तेका मातसो दूख जाल्लें आहा. बट वी एप्रिशिएट युअर गॅस्चर अँड द लव अँड द सपोर्ट वॉट यू हॅव शोन, अँड यू, नॉट ओनली यू, ऑल द अदर नेबर्स ऑफ युअर्स, for the work of beautification of Manohar Parrikar Junction, because that is his house over there. इतली वर्सां जाली तेणे हिंगासोर ह्या पोर्रीचो गांवचो तो, तेजे एन्सेस्टर्स आर फ्रॉम दीस विलेज. वर्साक 2 फावटी हिंगा येवन वचपी मनीस आयज आमच्या वांगडा ना, पूण तेजे उगडासा खातीर आमी थिंगासर बरो रोड, जंक्शन आणि ब्युटिफिकेशनाचे काम जे सुरुवात केल्ले आहा. म्हाका दिसता खुबशे जाणांक ते लायक जाल्ले आहा, पूण तितून खुबशे जाणांचे जागे गेल्ले आहा आणि तेणी व्हॉलंटियरली दिल्ले आहा, खोशेन दिल्ले आहा.
मोगान दिल्ले आहा आनी थिंगासोर काम बरें नेटान सुरवात आहा. हांव सगल्यांक हिंगासोर आयच्या ह्या फंक्शनांसून तेंकां हांव देव बरें करूं म्हणटा की दे हॅव सॅक्रिफायस. आतां उरलेलें काम आमचें सोंपतलें. खुबशे जाणांक जे रोड्स जे आहा आमचे इंटरनल रोड्स वी वील नेम द इंटरनल रोड्स वेर पीपल हॅव सॅक्रिफायस, पीपल हॅव गिवन लॉट ऑफ कॉन्ट्रिब्युशन फॉर दीस विलेज, whether in terms of freedom fighters. थिंगासोर आदी एक बरें नाव घातलें ते आमी बरें आजिलोचे स्टायल्सान घातलेल्या आमचो सदाशिव शिरसाट फ्रीडम फायटर तो हेचो रोड आमी नेमलेलो आसा. आमचो फ्रँक आंद्राद जो फ्रीडम फायटर आहा, म्हणजे पार्रान अशे फ्रीडम फायटर ह्या गांवचे लोक तेंकां आमी एक एक रोड डेडिकेटेड दिल्लो आसा. तशेंच मनोहर पर्रीकर जो आमचो देशाचो येदो व्हडलो डिफेन्स मिनिस्टर जावन गेलो, चीफ मिनिस्टर, लिडर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, जी पॉलिटिकल पार्टी गोंयांत तेणी स्टार्ट केली विथ नथिंग अँड मेड इट व्हेरी बिग. ह्या पॉलिटिकल पार्टीचो लिडर आनी बरें काम तेणें समाजा खातीर केल्लें आहा. म्हणून थिंगासरले जंक्शन, थिंगासरलो हो जो रोड आहा, थिंगासरलो हे जे मेन स्थान आहा हे तेजे घरा सायडीक आहा, तेका आमी तो मान दिता. तेका आमी जो मान इतली वर्सां आमी डिले जाले काम आमचे, पूण हो मान तेका आमी तेजे बड्ड्याच्या दिसा 13th of December ह्या दिसा फंक्शन करून तेका आमी दितले. वी वील इनवायट द चीफ मिनिस्टर, इफ गव्हर्नर ऑफ गोवा कॅन कम and other leaders of the party, our party president and member of parliament of Rajya Sabha Sadanand Sheikh Tanawade तेंकां आमी आमंत्रण करतले, बाकीच्या सगळ्यांक आमंत्रण दितले आनी बरें फंक्शन करून हे तेजे जंक्शन हो तेजो बोलेवाड रोड सारको हिंगासून ह्या जंक्शनाक मेवता आनी हिंगासून आप टू सालिगांव वयता. म्हणजे अशें हे ब्युटिफिकेशनाचे काम जे थिंगा सुरवात जाता हे आप टू सालिगांव पासून फुडें वयतले, आप टू म्हापसा रोडाक पासून फुडें वयतले. हे आमी सगळे लोकांक, पोर्रीच्या लोकांक कोडीक करूंक सोदता. हे वॉकिंग स्ट्रीट आहा ही, आप टू पीपल गो इन द मॉर्निंग अँड द इवनिंग ऑल्सो. सगळी बॅड कंडिशनान आहा ही फुटपाथ. जे पेवर्स आहा थिंगा ग्रास येतात तेजे आमी काम सुरवात करपाचें आहा ह्या दिसांनी. वी आर अवेटिंग द फायनान्शियल अप्रुव्हल for this work from Parra Tinto up to Saligaon. We will take up this work under GSIDC, which CM has promised us, and work related to Parra beautification and keeping this village green and clean is the motto of the village panchayat and villages of Parra. I thank each one of you for participating in the development of this village, and let us keep this village green. जे आमचे दोंगर आहा फाटल्यान आनी हे सगळे जे ब्युटिफिकेशन आहा, माड आहा, आनी म्हाका दिसता इतलेशे स्मॉल असले जे स्थानां आहा, वेदर दे आर पॉन्ड्स, वेदर दे आर स्मॉल टेम्पल्स, चॅपल्स, लेट अस प्रोटेक्ट देम अँड कीप देम फॉर द जनरेशन नेक्स्ट. म्हणलेले आसा पोर्राचो गांव हो आमचो ल्हानसो 7 मेंबर पंचायत आनी गांवाचो उदरगत, गांवची गिरेस्तकाय आयज आमचे फुडें आमकां दिसती पडटा. आमची शेतां आमकां आमची दोंगरां दिसती पडटा, आमची शेतां दिसती पडटा. हे राखपा खातीर आनी सांबाळपा खातीर पंचायत तशेंच आमचे लोक आयज आमकां लोकांक कन्विन्स करपाक जाय. कित्याक तर गोंयभर आमकां दिसती पडटा डिस्ट्रक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल लँड्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ हिल्स हे चालूच आसा. आनी आमचे वॉटर बॉडीज तशेंच आमची नॅचरल बायोडायवर्सिटी विदीन द लोकल इकोसिस्टम आमी म्हणटात हे राखपा खातीर पंचायतीन एक स्टेप घेतलेलो. वेन वी फॉर्म टुगेदर फॉर पार्रा हाजो एकूच विश आसलो टू टेक ऑल द पीपल ऑफ द विलेज, आमचे सगळे गांवकार, सगळ्या पोर्रीकारांक वांगडा घेवन डेव्हलपमेंट करपाक. आनी हाजो एक आयज प्रायम एग्जाम्पल आमी लोकांक आश्वासन दिल्लें की चवथीच्या पयलीं आमी आमचे 3 गणेश विसर्जन तोयो रेडी करून दितल्यो म्हणून. आयज रिटो वाड्याचो आनी आराडी वाड्याचो हे दोनूय तोयो
तयार जाल्ल्यो आहा. वी आर अबाउट टू इनॉग्रेट इट फाल्यां. तशेंच आल्मेड वाड्याचो जो पॉंड तोय फाल्यां इनॉग्रेट जातलो. हांव देव बरें करूंक म्हणून सांगता आमचो जय बाब शिरोडकर तसोच आमचो बाबाजान जो कॉन्ट्रॅक्टर जावन आसा ही नॅझरेथ वाज हांची आख्खी टीम. कित्याक तर क्वॉलिटी काम करप आनी जनरेशन नेक्स्टा खातीर काम करप हे एकूचदा जाता. वी कॅनॉट कीप टेकिंग वर्क्स ओवर अँड ओवर अगेन. हे तेंच्यांनी दाखोवन दिल्लें आहा आनी ऑल क्रेडीट गोज टू देम अँड द पीपल ऑफ दीस विलेज. आमचे कोमनितादीक तशेंच आमचे गांवकारांक जांच्यांनी हो जागो आमकां दिल्लो आसा, एनओसीज दिल्ले आसा. वी हॅव टू थँक देम फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स. तशेंच वी हॅव टू ऑल्सो प्लेज टू प्रोटेक्ट द विलेज. जशें आमच्या आमदारान सांगलां, जसो आमचो मोटो जावन आसा टुगेदर फॉर पार्रा ह्या गांवा खातीर. आयज बेनेडिक्ट सर आमचो ही इज नॉट हियर बिकॉज इज आउट ऑफ स्टेट. फाल्यां तो पावपाक आसा. ताकाय देव बरें करूंक म्हणून सोदता. तेणें आमकां कोमनिताचे वाटेनसून खूब हेल्प केल्लो आसा. दीस एंटायर ड्रेन एंड नल्ला which passes through the village of Parra is being taken up by the WRD department as well as the panchayat. हे जो NOC he has given us with one word. एका रिक्वेस्टाचेर तेणें आमकां फूल डेव्हलपमेंट कामाचे NOC दिल्ले आसा. आय एम शुअर की फुडले जे कामां आसतलीं आमच्या गांवा खातीर वी वील हॅव द कॉपरेशन ऑफ द पीपल. कित्याक लोकांक घेवनूच सगळ्या पुर्रीकारांक घेवनूच आमी काम करतले. आनी पहिले सुवातीर चवथ तेकलेली हा सगळ्यांक चवथीची परबी. आयज पर्रा गांवांत ब्युटिफिकेशनाचे पोंड जे आमी विसर्जन पोंड आहा तेचे ब्युटिफिकेशनाचे काम आयज सोंपलेले आहा. त्याचे आयज आमी हांगासर इनॉग्रेशन करता. हे घडोवन हाडपाक आमकां आमच्या आमदाराचो हातभार लागलो म्हणूनच आयज हे येदे व्हडले काम हांगा अस्तित्वान येयले. पंचायत आनी आमदार एकठांय काम करून हे आमी जी पर्रान 4 विसर्जनाची तळी आहा ती आयज सगळी ब्युटिफिकेशन केल्ली आहा. हे तळे पयलीं हांगासर आसले बेश्टे स्ट्रक्चर आसलो. पूण हांगासर जेन्ना विसर्जन करपाक येताले लोक तेन्ना तांकां खुबश्यो हांगा कठिनाई येताल्यो. म्हणा तुमी लायटीचे जावं गणपतीची मुर्ती दवरून थंयसर एक आरत जाताली, जावं मागीर ते विसर्जन करतना थंयसर मातशे स्टेप्सां सारकी नासली, जावं सरावंडींग हे तितले हे नासले. सो ह्यो ज्यो डिफिकल्टी आमच्या लोकांक येतात तेचेर जेन्ना आमदारा कडेन जेन्ना लोकांची हे पावली तेन्ना आमदारान तेंची तक्रार आयकोन आयज हे ब्युटिफिकेशनाचे प्रस्ताव एप्रूव्ह करून आयज ते कंप्लीट जावन आयज आमी हे इनॉग्रेशन करतात. आयज जो आमी प्रस्ताव घेवन आमी आमदारांकडे गेल्यात तो प्रस्ताव तेणी आमचो आपल्या आशिर्वादान फुडें व्हरोन तो आयज आमकां एप्रूव्ह करून तळ्याचेच न्हू जावं रोडाचे जावं आनी कसले आमचे डेव्हलपमेंट आसता जे आमी प्रस्ताव घेवन वयतात तेन्ना ते आपले हे करून ते सगळे आमचे प्रस्ताव आमकां पास करून सगळे काम धडधडीत करून दितात. हेच्या खातीर म्हाका दिसता आमच्या सगळ्या पर्रा गांवच्यांनी आमदाराक ताळयो मारून तेची तोखणाय करची म्हणून. आणि ह्याच कारणाक आमी तेका डायनॅमीक असो आमदार म्हणटात आमचो. कित्याक तेची काम करपाची स्टायल पद्दत वेगळी आहा. तो स्वता आपूण रस्त्यार रावन ते सगळे सुपरवायज करून ते काम क्वॉलिटी वायज म्हूण जावं ते सगळे हे आपूण स्वता सायटीचेर रावन ते काम पूर्ण करून घेता. ना की ऑफिसान आपूण एसी ऑफिसान बसून ती कामां हे करिना, पूण आपूण स्वता आपलो तेचो मार्गदर्शन आसता.